हर्षा, ते दिसाक जेन्ना ही घटना घडली, तुजो घोव इंजर्ड जालो, बेहोश जालो, तेन्ना तूं आशिल्लें, तुजे घोवाक ते मारताले, तुजे चलयेक मारलो, तुकाय मारलो. कशें तें सिट्युएशन आशिल्लें? ती एक भयानक म्हळ्या भशेन एक काळी रात येता पळय तशी ती एक आमगे जिवनाक आयिल्ली. आनी अरावंड अशें आमी अशें एक्सपेक्टेशन केन्ना नाशिल्लें, कित्याक आमगेले सगळे जे तुका खबर आसा की आमचे सगळे जे कस्टमर येता हांगा सगळे वेल विशर आसतात आनी आमी सगळे लोकांचे विश्वास दवरतात आनी आमकां असो आमी सगळ्यांचेर विश्वास दवरतात आनी लोक बी आमकां मानतात भरपूर. पूण आमकां अशें कोणाचेर डावट नाशिल्लो की आमकां अशें ही काळ घटना येतली म्हणून. पूण अरावंड 2:30 सुमार न्ही अशें हे 7-8 लोक न्ही आमची घरां एंट्री केली. पूण एंट्री बी म्हळ्यार कितें अशी फ्रंट डोराच्यान केलें ना, बॅक डोर म्हळ्यार कितें जे आमचें लिफ्ट आसा पळय त्या सायडीन आमगे एक वेस्ट रूम आसा. त्या वेस्ट रूमाक तांणी लॉक मोडलें आनी लॉक मोडून आमची त्या किचनाची एक खिडकी आसा ताजो शार्प असो तांणी पॉयंट करून एक लॅच ओपन केली आनी तें लॅच ओपन करून ते भितर एक येवन आयले. सिलिंडराचेर चडून वयर आयले ते आनी येवन तांणी कितें केलें, रॉडान न्ही आमची बेडरुमाची दार ओपन केलें ठाक्क करून. तुका तेन्ना कळ्ळें? ना, आमकां कांयच आवाज येवना कांय ना. आनी एज सून एज तांणी तें डोर ओपन केलो न्ही आनी दे स्टार्टेड आमकां सामकी रॉडांनी मारपाक लागले. मागीर ते हेवी रॉड म्हळ्यार आयर्न रॉड ब्लॅक टायप आनी असो हल्ला केलो तांणी आमकां की कांय आमी उठूंक शकना. कितें आमकां अशें दिसलें की फॉर अ सेकंड की आमी पिक्चर पळयता काय हांव न्हिदां आसा काय हो इन्सिडंट कितें म्हण तो आमी टोटली ब्लँक जाले दोळ्या मुखार की कितें करचें म्हूण कळना. आनी हाका न्ही पयलीं तांणी इंजर्ड केलो की आनी ते माथ्यारच मारताले, फक्त माथ्यार. म्हाका माथ्यार मारले, म्हाका स्टिचीस पडला हांगा सगळे आनी हाका तर सामको रक्तबंबाळ केलो. पयलीं हाका रक्तबंबाळ केलो पयलीं आनी म्हाकाय बी मारले, म्हगे चलयेक बी सगळे मारले तांणी आनी हाका पयलीं इंजर्ड केलो न्ही, ब्लिडींग स्टार्ट केलें जाल्यार हाका अशें बेडरुमा हेका बेडाचेर घालून अशें हें करून उडयलो, असो करून दवरलो. 2 लोकांक पुशअप करून दवरले आनीक आमकां म्हणपाक लागले तूं चावी दी, चावी निकालो और गहना दे दो म्हणपाक लागले. जाल्यार हांणी म्हळें गहना नहीं देता, मागीर चावी नहीं देता म्हणपाक लागलो. तर ताका आनी परत येवन 2 जाणां 3 लोकांनी परत एटॅक केले रॉडांनी, सामके हेवी रॉडांनी एटॅक केले आनी मागीर मारनाका ही इज अ पेशंट, हार्ट पेशंट तो मरतलो आनी तितले पर्यंत ताका मारपाक लागले आनी म्हगे चलयेन सामके हात बीत वयर करून ताका सामकें एकदम हें केलो, ब्लॉक केलो तांकां. हांवें तुमकां दिता, पैसे के लिए मत मारो ऐसा म्हळें आनी तुमकां पयशे जाय न्ही व्हरा, भांगर व्हरा. आनी हांव तांकां मागीर म्हळें म्हाका इतलें सुसून जालें की हांवें चावी खंय दवरला. मागीर तेय बी सोदपाक लागले अशें आनी तांणी जस्ट अशें ओपन करून खंयच्यान चावी काडून दिली म्हाका. हे थंय देखो म्हळें. हांवें हय आनी हांवें ताका म्हगेली तिजोरीची आनी चावी काडून दिली आनी दिली ताका. आनी मागीर तांणी कितें केलें, सगळें आमी बॉम्ब मारपाक लागले बचाव बचाव करून आनी पोलीस चोर चोर म्हळें म्हणपाक लागले, बोलेगा तो और मारेगा म्हणपाक लागले. आनी मागीर ते कितें केलें, आमकां म्हजी साडी घेतली आनी हाजे धोतराचें हें घेतलें, हें उरता पळय आमी पुजे बी बसता पळय ताज्यांनी आमकां बांदलें सामकें अशें टायट बांदलें की वी कांट ओपन. पांय आनी हात दोनी एकू कडेन बांदले आनी अशें बांदलें आनीक ताजो एक जो हें आसा पळय तो आमकां हाका बांदलो खाटीक. म्हळ्यार वी कांट मूव, म्हळ्यार आमी हालूंक शकना तिगांकय. आनी मागीर आमकां खूब मारले, लातांनी मारले, खूब लातांनी मारले, ब्लेडी मारले आनी दांड्यांनी मारले, सॉलीड मारले, बांदले तरी बी मारले आमकां तांणी. मागीर तांणी खूब म्हगेली चांदी आशिल्ली, भांगर खूब आशिल्लें. मागीर कितें हांवें एक्चुली नॉर्मली दवरना भांगर, कित्याक आमची लोकराक आसता. पूण कितें आतां परतगाडी वचपाचें फंक्शन येतालें पळय, आतां नॉर्मल एक कोणाचें लग्न आसता तें आमकां घालपाक जाय पडटालें. सो आय कीप म्हळ्यार अशें. आतां तें दिसता की तें सुद्दां अशें अनसेफ दवरप सुद्दां घरा कडेन. मागीर मागीर आमकां तें सगळें हें केलें आनी मागीर तें पुराय आमगेली भांगर हें घेतलें, चांदी घेतलें आनी दे मूड आवट. पूण मूड आवट जावचे पयलीं तांणी कितें केलें, आमची जी सगळी घरांतली चावी आसा पळय त्यो सगळ्यो एक कडेन केल्यो आनी तांकां कितें जाय आशिल्लें, तांकां मोटरसायकलीची आनी गाडयेची चावी जाय आशिल्ल्यो. पूण आमचे कडेन त्यो चावी दवरत ना आमी, केन्ना उरना. म्हणजे देरागेर उरता आनी ऑफिसां उरतात. आमी त्यो चावी दवरत ना घरा कडेन केन्ना इमर्जंसीक. जाल्यार त्यो कितें जालें, चावी त्यो घेवन धांवपाक गेले पळय, पूण ते सगळ्यो चाव्योच घेवन धांवल्यो
कळ्ळें तुका न्ही, सगळ्यो चावी घेवन धांवल्यो. इवन आमगे लोकांचे फ्रंट डोराची सुद्दां चावी घेवन धांवले. मागीर गेले ते म्हणटरीर म्हगे घोव सामको एकदम ब्लिडिंगान सामको जाल्लो आनी म्हगे नक्षत्र आसा पळय ताणें कितें केलें, आपणान कशेय भशेन हात सोडयले ताणें, आपणाचे हात आनी ताका तोंडां बी बांदिले अशें टायट बांदिले ताणें अशें अशें करून कितें तरी काडलें. मागीर हाका सोडयलो आनी म्हाकाय मातशी ट्राय केलो सोडोवपाचो अर्दकुटो. आनीक मागीर आमी अनकॉन्शियस आशिल्ले न्ही, तरी आमी सेन्सां येवन आमी हें केलें. आनी मागीर तेन्ना हाणें आनी चलयेन हांगा बाल्कनी वचून न्ही बॉम्ब मारली की चोर चोर, पूण ते बी सकयल आशिल्ले चोर. आनी ताणें कितें केलें, हो बोवाळ मारता रावलो तितले बरें हाणें कितें केलें, किचनाची जी खिडकी ते ज्यो चोर आयिल्ले पळय थंयच्यान भायर सरले. आनी इतलीशी खिडकी तांच्या इतली कॉन्फिडन्सान भायर सरले ते बाबडे. आनीक ते खंयच्या हांगांतल्यान देव आयलो खबर ना. आनी गेलो आनी म्हगे देराक चल्याक उठयलें आनी ते सायडीचे पांडे अंकलाक बी उठयले. आनी ते आनी येतना बी ते सगळे दारां पुराय बेल मारत आयले की तुमी कोणी तरी उठात आनी चोरां धरा नाजाल्यार म्हगे बापायक पुराय व्हरात म्हूण. आनी मागीर म्हगे देर आनी म्हगे देरा चलो बी आयलो आनी सगळीं त्या दारांतल्यान आयले आनीक पुराय ताका ते बी भिले कितें जालें म्हूण कळना हांकां. मागीर आतां हाका कशें तरी व्हरपा जाय न्ही, हाका काय त्या डोरांतल्यान व्हरूंक शकना खिडकींतल्यान. मागीर ते डोर कशे ओपन करचे हे पुराय चावी घेवन गेल्यात. मागीर ताणें आमचे कितें जाता 4-5 चावी घालता आमी, कित्याक म्हजे आवयक न्ही याद उरना आनी ती रातीन न्ही उठ्ठा आनी ती सगळीं दारां ओपन करता आनी भायर बसता, कळ्ळें न्ही. म्हणटरीर आमी कितें ताणें पयल्यार दरवाजो पयल्यार लॉक आशिल्लो. ताणें कितें केलें अशें ते हेवी आसता न्ही, जाल्यार तरी ताका खंयची देवा शक्ती आयली खबर ना. ताणें अशें पुल अप केलें की ते 4 जे स्क्रू सुद्दां आसा पळय ते टाक्क करून मोडले. आनी ते भायर सरले. भायर पयल्यार ताका आनी 2 लोकां आशिल्लीं, पूण ताका खंयच्यान चुकली खबर ना. ताका अशें आमी सागराचे ते हात भितर न्ही एक चावी उरता एक्स्ट्रा दवरता, कित्याक तो एमपीटी वतालो पळय तेन्ना केन्नाय रातीन बी आसता पळय तो आमी न्हिदता तेन्ना तो मागीर ओपन करून येतालो. म्हूण ताणें ताका तें सेन्स जालें की बाबा भायले रोड, कित्याक ते कातरूं शकना न्ही आमी इमर्जंसी, ते सगळे रोड सगळे वता. मागीर ताणें कितें केलें, ताका ती चावी ताणें हातूंत भितर पकेटाची ती काडली आनी ताणें दार ओपन केलें आनी आमकां मागीर भायर सकयल व्हेलें. मागीर म्हगे देर देराचो भुरगो बी सगळे आयले आनी जाव आयली सगळे आयले. मागीर तो मुखाल्यान आमगे जहीर आशिल्लो तोय बी आयलो आनी ताणें सगळ्यांनी आमकां हॉस्पिटलांत व्हेलें सगळे. इट वॉज म्हळ्यार कितें काळी रात म्हणटा पळय ती, आनी कोणाच्याच लायफा येवपा जायना असलें अशें हांव सांगतां. अशा त्या टायमाचेर समज तुजे चलयेन हे स्टेप घेवन आशिल्लो कितले क्रिटिकल जावपाचें तुका एक खंय तरी आयज दिसता की तुजो आयज घोव तरी उरलो अशें दिसता तुका? खरें आमकां दिशिल्लें की आमी तिगी लोक वाचना म्हूण दिशिल्लें आमकां अशें फॉर अ सेकंड. कित्याक तांचे कडेन इतली धारदार चाकू आनी ते रोडार मारताले न्ही, आमी दिशिल्लें की ते आमी हांव तर एक्सपेक्ट करनाशिल्लें घोवाची म्हगेलें. आनीक ताका आनी हार्टाची आसा न्ही, आमकां दिशिल्लें की आमी वाचत नात. आनी ताणें म्हणले प्रमाणें आमकां दिशिल्लें की ते बाय लिवींग म्हळ्यार कितें घर ते पुराय भांगर बिंगर जे मेळ्ळें तरी ते आमकां चाकू घालन मरतात मारून वता म्हूण आमकां हें आमी एक्सपेक्टेशन केल्लें. आमी धरलें भांगर नाशिल्लें घेवन सुद्दां तुमकां मारून की वचपाची तयारी? भांगर बिंगर घेवन सुद्दां ते आमकां मान वचपाचेंच. पूण एक आमगे खंय शांता चामुंडेश्वरी कामाक्षीची जी आमगेली कृपा आशिल्ली की आमी वाचले. खंय तरी देव पावलो त्या टायमाचेर. आमकां देव पावलो, त्या देवा हाज्यान आमी वाचले, नाजाल्यार इट वॉज इम्पॉसिबल टू सेव अस. आयज दिसता की भांगर गेलें पूण मनीस उरले अशें दिसता. ते दिसता म्हाका की काय आमकां भांगर नाका काय नाका, पूण आमची एक फॅमिली उरली. कित्याक भांगर उरलें की फायदो ना, आमगे फॅमिली एक घट आसा. इवन आतां आमी सुद्दां पुराय आमी जे हें जालें आमगे अख्खी नायक फॅमिली आयली, सगळे आमगेले रिलेटीव फ्रेंड्स इवन मिनिस्टर सगळे लेवा आयले आनी आमकां तांणी सगळो सपोर्ट दिलो. ताका लागून आमी खंय वाचूंक शकले, नाजाल्यार इट वॉज इम्पॉसिबल. इवन जीवमसी सुद्दां आमकां अमृता फ्रेंड आसा डॉक्टर आसा ताणें आमकां खूब हेल्प केलें. इवन सिस्टर बिबडे सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलें, ताका लागून आमी वाचले. नाजाल्यार आमकां अशें वाचपाक व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्लें. ताका इंजुरी खूब इतली जाल्ली की इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू सेव. पूण आयज लोकांक तुजी मेसेज कशी आसा, म्हणजे कितें तूं लोकांक सांगूंक सोदता? आयज तुजे बरोबर हें घडलें, वॉट इज युअर मेसेज टू द पीपल? तूं कितें सांगूंक सोदता? की तांणी अशें हांव म्हणटा की सेक्युरिटी तांची घरा दवरपाक जाय. एक पळय कितें कितलेंय केलें तरी चोराक खबर आसता की हांचे कडेन कितें विकनेस आसताच म्हणून. म्हळ्यार कितें लायक आमी हें घालतात ग्रिल्स घालतात, लॉक मारता, हें घालतात, पेटो दवरतात, पूण खंयच्यान ना खंयच्यान तांकां वीक पॉयंट कळटात आनी ते
कशी एटॅक करता ते आमकां कळूंकच शकना. आमी कुत्रो दवरतात पूण ते कांय यूज करूं शकता एक टायम. पूण हांवें म्हणटा की आमगे सेफेस्ट इज द डॉग. की डॉग दवरल्यार कितें तर तो भोंकता आनी आमकां तो सेव करूं शकता. आनी पेट्रोलिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जायते फावट आमी पळयता की गोंयकार लोक जे आसा बायलांक लग्नाक भांगर बी घालून वता. तुका दिसता खंय तरी भांगर घरान दवरूंक जायना, म्हाका दिसता लोकांक की दवरपाचें. लोकार म्हळ्यार दिसता की गरीब म्हळ्यार जाता की यू शूड नॉट वेअर. गरीब म्हणल्यार चलता पूण गरीब म्हळ्यार जाता की हाजे कडेन कांय भांगर ना म्हळ्यार जाता आनी यू शूड नॉट वेअर एंड यू शूड नॉट डिस्प्ले युअर सेल्फ. खंय तरी लोकांक लोकारार म्हण दवरा अशें दिसता आनी आनी अशेंच म्हण दिसता आनी बट एज ऑफ नाव यू आर हॅपी दॅट युअर हजबंड इज अलायव. yeah, my husband is alive, my family is with me, and all my entire staff, my full family, Naik family, all my relatives, friends जे आसा पळय म्हजे बरोबर आसा. आय एम व्हेरी हेल्पफूल, आय एम व्हेरी थँक टू द गॉड. इतलो देवाचेर तुवें विश्वास दाखयला. तुका खंय तरी दिसता की खंय तरी तुमी लोकांक बेगीन अलर्ट केल्ल्यान पुलीस रोखडे टायमार पाविल्ल्यान ही केस क्रॅक जातली अशें दिसता तुका? आशा आसा? म्हाका दिसता की एक म्हयन्या भितर तरी एक आज अमास जाला, फुडली अमासे पर्यंत म्हाका कामाक्षी मुखार खूब हें आसा की फेथ आसा की म्हाका मेळून दितलीच. एक आशा आनी आसा. म्हाका आशा आसा आनी हांव अशें मागता की देवा कडेन सदांच मागता की आमचे कडेन इन्सिडेंट जाला पळय कोणाक कडेन जावपा जायना. कित्याक पळय तांकां धरपाक जाय आनी अशें तांकां लोकाडेन दिवपा जाय, पुलिसाडेन बी न्ही. आनी यू शूड नॉट क्रिमिनलां तांकां घालपाक जायना पुलिसाक. तांकां लोकां दिवपा जाय आनी तांकां हात पांय मोडून जसो आमकां मारला न्ही तसोच त्या तरेन आमी सगळ्या लोकांक तांकां बडोवपा जाय. कित्याक अशें आमी कोणाचें वायट केलें ना. किंवां तुमी कोणा आमगे 1000 कस्टमर आसतले, तूं 1000 कस्टमराक विचारूं शकता की आमची नेचर कशें, आमी सगळी फॅमिली कशी. तर तुका एकटोय मनीस सांगपाची ना की आमी वायट म्हणून. सो तांकां न्ही जे चोर मेळ्ळे न्ही मेळपाकच जाय आनी तांकां लोकाडेन आमचे कडेन दिवपा जाय आनी आमी तांची सजा करपा जाय अशें हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन. आतां ही तुजी केस लोकांनी पर्सनली घेतल्या. खंय तरी हे केसीन मारहाण जालें, तुमकां बडयलो, पयशे गेल्ले ओके, पूण मारप न्ही अशें तुमकां दिसता? हय, तुमी न्ही हांव म्हणटा कितें तुमकां कॅश जाय वरा, पयशे जाय वरा, पूण अशें एक कोणाक इंजर्ड अननेसेसरी करप न्ही. कित्याक आमी तुमी कांय केलें ना न्ही. तूं पयशे व्हर आशिल्ले, हें व्हर आशिल्लें, तो इज अ पेशंट. तुमकां खबर आसता इतली तुमी इन्क्वायरी केला, पूण इन्क्वायरी इतली करून सुद्दां तुमी ताका जनावराच्या पास्ट मारप म्हळ्यार तूं इट इज हें तुमी यू आर द वर्स्ट पर्सन. हांव म्हणटा जे आमकां मारला पळय यू आर द किडे, गटाराचे किडे म्हणटा हांव. कित्याक तो ताणी तर कोणा कडेनच एक अशब्द असो खंय केन्ना कडेन म्हणलोच ना. आनी तो कोणाचो वायट चिंतना, तो कांयच करना. आनी त्या निश्पाश अशें मनशाक तुमी मारप म्हळ्यार इट इज व्हेरी क्रूड. आतां आमी उलयले ते हर्षा नायक. आमी एक प्रयत्न केल्लो की हर्षा नायक, सागर नायक हे फॅमिलीचेर कितें तरी घडलें, ते राती कितें जालें हाजो एक प्रयत्न आमी केल्लो की एंटायर इन्सिडंट गोंयकारां फुडें हाडपाचो एक प्रयत्न केल्लो. आतां आमकां अशें कळून येता की तांची फॅमिली इतले भयान आसा की तांकां खंय तरी आपल्या घरानूच वचपाक भंय दिसता. ताजे चली जे आमकां कळून येता म्हणटा की पापा आमकां त्या घरानूच वचपाचें ना. तो जो सागर नायक आसा जावं हर्षा नायक आसा तांच्या मनान एक ट्रॉमा आसा आनी पयशे गेले म्हूण तांकां प्रॉब्लम ना, तांचें एक मारहाण जालें, खंय तरी तांचो घोव उरलो ही एक बरी गजाल. पूण तांकां खंय तरी हो भंय कितलो वेळ आसतलो, तांच्या मनान कितलो वेळ परिणाम आसतलो हे आमकां सांगूंक शकना. सद्याक तरी तांचें म्हणणें आसा की आमकां घरानूच वचपाक भंय दिसता आनी ते घराचे दारां जावं ती घराच्यो वणट्यो, ते रगत पडिल्ले बेडशीट जावं तांची ती खाट, तो रूम, ते प्रत्येक फावट थंय वतले तेन्ना तांकां ती याद येतली. आनी अशी एक भिरांकूळ घटना ह्या बायणान जाली आनी खंय तरी ही फॅमिली आतां इतले भिवून आसा की तांकां ते घरानूच वचपाचें ना. पूण तांच्यांनी पुलिसांक हेंय सांगलां की खंय तरी पेट्रोलिंग वाडोवपाची गरज आसा आनी हे जरी चोर सापडले तांकां असो तांकां क्रिमिनला भशेन ट्रीट करप न्ही. तांकां दे शूड बी टेकन विथ अ व्हेरी स्ट्रॉंग हँड आनी खंय तरी लोकांच्या हातीन तांकां दिवचो. इतलो राग त्या फॅमिलीच्या हातून आसा आनी खंय तरी तांच्यांनी लोकांकूय सांगलें आसा की यू हॅव टू बी व्हेरी सेफ. तुमचे भांगर जे आसा तुमी डिस्प्ले करना जाल्यार चलता, कमी घालप, लोकरान दवरप आनी खंय तरी आपूण एक सेफ रावप. हांचो स्टोरी आयकून जायते गोंयकाराक हाजेर एक सीख कळून येतली अशें आमकां दिसता. वास्कोच्यान साहील मांद्रेकारा बरोबर विक्रम नायक, प्रुडंटा खातीर.